सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज आमी पत्रादेवी सून आयज आमी देवाक आमी श्रीफळ दवरून आयज आमी भायर सरलेले आसा। जे आयज आमी डोर टू डोर आयज कॅम्पेनिंग आमी चालू केल्ली आसा आनी आयज आमचो झेडपीचो कॅन्डिडेट आमचो राघोबा कांबळे हेका घेवन आमी आयज डोर टू डोर सगळे आयज आमी हांगा तोरशा गांवांत सगळे आयज आनी पत्रादेवी आयज सगळे डोर टू डोर वचून आयज आमी लोकांक सांगतले जे आयज आमचे राघोबा कांबळे हे बऱ्यान बरो आमकां बीजेपी सरकारान आयज आमकां दिल्लो आसा। जे आयज सरकाराच्या हेचेर आयज आमी बहुमतान आयज आमी हेका हाडटले निवडून। तशेंच आयज तुमकां सगळ्या लोकांची संख्या दिसता हांगासर, कित्याक म्हाका दिसता तो ऑलरेडी आतां जिखलोलोच आसा। त्या हितून लोकांनी असो विश्वास दवरलेलो आसा, ताका लागून आयज सगळे जाण भायर सरलेले आसा आनी आमी जाता तितलो बऱ्यान बरो प्रचार करून आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी अशेंच एकजुटेन रावन जा आमकां चड टायम ना, शॉर्ट टर्मान आमकां लोकांक आमचो जो बीजेपी सरकाराचो पावर आसा जे कितें आयज ते आमकां दाखोवपाची खूब गरज आसा आनी सगळ्यांनी अशेंच एकजुटेन मेळोन हो सीट बहुमतान आमी जिखून हाडया।